माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 12వ अध्याय 33ನೇ वाक्यतान 35ನೇ वाक्य. रूख आनी तेजें फळ. एक रूख बरो म्हणा ताजें फळय बरें. एक रूख पाड म्हणा ताजें फळय सुमार. फळां निंगी रूख परकोसो. हत्त आग्याच्या पिलानो तुमी खोटें म्हणटस बरें कशें उलयतल्यात. काळजान बरोवन आसा तेंच न्हय मनीस तोंडांत उसारता. बरो मनीस आपल्या बऱ्या भंडारांतल्यो बऱ्यो वस्तू भायर काडटा आनी खोटो मनीस आपल्या खोट्या भंडारांतल्यो खोट्यो वस्तू भायर काडटा. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्त. मोगाचेनो आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा इम्पॉर्टन्स ऑफ द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. इम्पॉर्टन्स ऑफ द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या फळांचें महत्व. आमी मागणी करची साबार पोटी आमकां आशा आसा. कॅरिझम्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हणजे गिफ्ट ऑफ हिलिंग, गिफ्ट ऑफ डिलिव्हरन्स, गिफ्ट ऑफ प्रिचिंग या कितेंय तसले एक आमकां आशा आसा मोगाचेनो. पूण पवित्र आत्म्याची फळां आमकां मुस्तू गरजेचीं. आतां आमी गायन गायत आसतना पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये आमी दीनपणान मागलें. पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये म्हणून. कित्या खातीर म्हाका आनी तुका पवित्र आत्म्याची फळां गरजेचीं. हर एकल्याक मोगाचेनो पवित्र आत्म्याचें फळां दिसपडत्या जिवितांत आमकां येवच्या कश्टां वेळार ताजे वयर नियंत्रण जोडूंक, त्या कश्टां वयर जैत जोडूंक, आमकां आसच्या थाळण्या वयर जैत जोडूंक आमकां ही पवित्र आत्म्याची फळां बरीच गरज आसात. दिसपडत्या जिवितांत आमी अनिश्चित संगतींनी जिवन आसा. आज आशिल्लें फाल्यां ना, फाल्यां आशिल्लें परवां ना. आज मुजे सांगात आसलो मनीस फाल्यां मुजे विशयी उलटा उलयता. आज म्हज्या हाता सकयल मनीस फाल्यां म्हज्या माथ्या वयर वचून बसता. आज हांव मुजें म्हणलें चिंतलो व्यक्ती फाल्यां म्हजो दुस्मान जावंक पावता. आज म्हजो दुस्मान आसलो व्यक्ती फाल्यां म्हजो इश्ट जावंक पावता. खंयसर गेल्यार समस्या मोगाचेनो. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत हांवें आनी तुवें पवित्र म्हणजे फळां आस जोडल्यार मात्र समाधानाचें जीवन जिवंक हांव आनी तूं शकता. पवित्र म्हणजे फळां केवल आमच्या भोंवरी आसच्या व्यक्तींक मात्र ती परिणाम करतात मात्र न्ही, आमकां आमच्या जिवितांत जायते परिणाम करतात. बरें जिवीत जिवंक म्हाका आनी तुका बरी कृपा लाभता. जिवनांत ल्हान या व्हड समस्या वयर आमकां हर एका समस्या वयर जिवंक जैत व्हरूंक ही फळां म्हाका आनी तुका आदार दितात. ही फळां कसली म्हणून सांग पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 22वें वाक्यांत अशें सांगता. पूण आत्म्याची फळां ही मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बोळेपण, स्वाभिमान. मुखाचें पवित्र म्हणजे फळां. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा आयच्या वाचपांत एक रूख बरो म्हणा ताजें फळय बरें. एक रूख पाड म्हणा ताजें फळय सुमार. फळां निंगी रूख परसकोसो. मुजे थंय आनी तुजे थंय कसली फळां आसात हाचे वरवीं निंगी म्हाका आनी तुका पारखुचें. हांव आनी तूं सर्वेस्पर असो भूत या धू म्हणून ह्या फळां वरवीं निंगी म्हाका आनी तुका पारखुचें. तर ही फळां एका उपरांत एक मोगाचेनो आमी मोठ्या रितीर एक ध्यान करचें जाल्यार हीं सर फळां आमकां म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुज्या दिसपडत्या जिवितांत वाडावळी कारण जातात. आत्मीक वाडावळी कारण जातात, लौकीक वाडावळी कारण जातात. ह्या फळां आशिल्लीं आमकां देवाची वाट सत कुरपे बरयत आनी आमकां जिवीत जगूंक शकता म्हणलें ही फळां आमकां आशिल्ल्या वेळार आमकां सत कळटा मोगाचेनो.
ही फळां आमच्या जिवितांत बरवसो दितात. आमच्या हर एका दिसपडत्या जिवितांत आमकां बरवसो दितात. मात्र न्ही, आमकां जैतवंत आमचें जिवीत करूंक पावतात. एक एक फळां आमी मोठ्या रितीर आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू. पयलें फळ जावन आसा मोग. आमी हर एकलीं जाणां मोग आनी आसो प्रभाव. सर्वेस्पर देव म्हजो आनी तुजो हर एकल्याचो मोग करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो आमच्या 3 अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, देवा बापान असोय ह्या संवसाराचो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें आपल्या लोकां खातीर आपल्या परजेक ओपून दिलो म्हणटा. हो मोग सर्वेस्परा देवान दाखयलो. तसो मोग हांवें आनी तुवें दाखयचो म्हणून देवाची खुशी जावन आसा मोगाचें नांव. ताजें भुरगीं जावन अशी हांव आनी तूं असलो मोग हांवें आनी तुवें दाखयचें म्हणून ताजी खुशी जावन आसा. पूण आज आमच्या संवसारांत मोगाचो अर्थच दुसरो जाला. कामुकपणाच्या मोगाक हांव आनी तूं सबारपोटी मोग म्हूण आपयता. स्पर्धेच्या मोगाक, स्वार्थाच्या मोगाक हांव आनी तूं मोग म्हणून आपयता. खंय सारके आमी पळयता, जायत्या कडेन स्वार्थान मोग करतात. आपणाक कांय म्हणी मेळटा म्हणल्या खातीर मोग करता जाल्यार तो खंडीत जावनी मोगूच न्हय. खंडीत जावनी तो मोगूच न्हय. मुस्तमुटी आमी चिंता आमच्या भुरग्यांचो आमी मुस्तू मोग करता म्हणून, पूण ताच्या फाटल्यान एक स्वार्थ आसा. म्हजीं भुरगीं, हांव सांगना भुरग्यांचे मोग करूं नजो म्हणून, हर एकल्यांनी आमच्या भुरग्यांचो, आवय बापायचो, भाव भयणीचो, शेजाऱ्याचो सगळ्यांनी मोग करूंक जाय. पूण आमचो मोग खंय म्हणसर आसता म्हणलें सवाल. शेजाऱ्यांचे मुस्तमुटी आमकां भारी मोग. तो शेजारी खंय सारके पयस ताणें घर केलें जाल्यार मागीर ताचे कडेन कॉन्टेक्टच ना. तो कोण म्हळ्यार गुर्तूच ना. खंय म्हळ्यार हालो हाय म्हणटा जाल्यार मात्र म्हजो आनी तुजो मोग उरता जाल्यार हो एक खरो मोग म्हूण हांवें तुवें सांगीत घे म्हणलें सवाल. म्हजें थंय आनी ताजें थंय बरो मोग आसलो. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो शेजारी, हांव तुजो शेजारी, म्हाका तो गरज आसलो, ताका हांव गरज आसलो, त्या देखून हांव तुजो मोग केलो. म्हज्या संस्थान तो एकलो व्यक्ती आसा, त्या खातीर हांव तुजो मोग करता. कित्याक म्हज्या संस्थान काम करतना एकामेका म्हाका गरजेक पडटा. असलो मोग एका स्वार्थाचो मोग जावन आसा. कित्याक त्या व्यक्तींतल्यान म्हाका कांय पुणी मेळटा म्हणल्यार इराद्यान मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं मोग करता. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणां सांत पौल कोरिंथीकांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत 4 ते 6 वाक्य पर्यंत अशें म्हणटा, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बराना, मोग मोर्या दिवेण चलाना, स्ವಂತ आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलें पळोवन संतोष पावता, मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. आनी ह्या खातीर ह्या सर गूण आशिल्ल्या मोगाक मात्र मोगाचें नांव मोग म्हणून पवित्र पुस्तकांत आपयता. जर तर असले गूण ह्या मोगांत नान तर, ह्या सर गूण हांवें आनी तुवें करच्या मोगान नान तर हाका पवित्र पुस्तक असो त्या अर्थार मोग म्हूण सांगनान संवसारीक रितीर ताका मोग म्हणटात. पवित्र पुस्तक म्हणटा 13व्या अध्यायान 15वें वाक्य, अशें आसता भावार्थ, भरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. त्या देखून मोगाचें न्हू, मोग जावन आसा श्रेश्ठ आनी तो आमकां गरजेचो. कसलें उदाहरण हांवें दियेत मोऱ्या मोगाक आनी एका खोट्या मोगाक. जायतलीं उदाहरणां आसात. सर्वेस्पर देव आमचो मुस्तो मोग करता. पूण मनशा सैमार सांगचें जाल्यार उदाहरण दिवचें दर, जोनाथन म्हूण तुमी आयकलां. सावलाचो पूत, सावल रायाचो पूत जोनाथन आसलो. तो दावीद असो मोग करतालो. एकामेकाक मुस्तो मोग, दोगांयक एकामेकाक मुस्तो मोग. इसिल्यान सावल राय ह्या दावीदाक जिवेशी मारूंक पळयता. कित्याक जिवेशी मारूंक पळयता म्हळ्यार हो दावीद हाका सक्कडे होगोळशितात. फाल्यां म्हजो पूत जोनाथन इतलो मोगाचो, हाका कशें हांवें रायाच्या फाटार बसोवचें, हाका कशें हांवें रायाच्या फाटार बसोवचें. आनी जोनाथनाचेर मोगान ह्या दावीदाच्या द्वेशान बरोल्लो सावलो ह्या दावीदाक जिवेशी मारूंक पळयता. आमी पळयता पयल्या सामुएलाच्या
पुस्तकांत अध्याय 18 ते 20 पर्यंत या साऊल मागीर जोनाथन आनी दाविदाच्या विशयांत हांच्या थेगांच्या विशयांत आमकां पळोवंक मेळटा. जोनाथनाक आपल्याच जिवा परी ताणें दावीद असो मोग केलो म्हणटा 18वो अध्याय पयलें वाक्य. आनी वो जोनाथन दाविदाक साऊल दिसून मारूंक येता आसतना वो इसारता आपल्या बापाय कडेन, बाबा कित्या खातीर तूं ह्या दाविदाक जिशी मारूंक सोदताय. पवित्र पुस्तक म्हणटा 18व्या अध्यायांत थंयसर पवित्र पुस्तकांत तो आमी पळयलें जाल्यार तो वचून हाचे कडेन सावला कडेन इसारता आनी म्हणटा कित्या खातीर तूं ताका मारूंक सोदताय. ताणें तुका सक्कळी बरेंच केलें, बरेंच आदारलें, तरी पूण तूं कित्या खातीर ताका जिवीशी मारूंक आशेताय म्हणून. जोनाथन 19 अध्याय 4 वाक्यातून म्हणटा जोनाथन आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध फाता करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध फाता करूं ना आनी ताचीं कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियांक जिवीशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायलाक एक व्हड जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो, तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जिवीशी मारून तूं कित्याक फाता करताय आनी निरापराधी रागत वरयताय. साऊलान जोनाथाचें उतार आयकलें आनी सफोत घेवन म्हळें जिव्या देवाचो सफोत, हांव दाविदाक जिवीशी मारचो ना. जोनाथान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनाथान दाविदाक साऊलाशी हाडलो आनी दाविदान आदले भशेन साऊलाची सेवा केली. पळया मोगाचे न्हू, दाविदाक जिवीशी मारूंक पळयत आसतना ताजो इश्ट ह्या साऊलाचो पूत आपलो बापय म्हूण लेखीन आसतना बापाय कडेन येता आनी विचारता, बाबा ह्या दाविदाक म्हज्या इश्टाक कित्या खातीर तूं जिवीशी मारूंक आशयताय? हो म्हजो इश्ट कितें तुका अन्याय केला, कित्या खातीर तूं जिवीशी मारूंक आशयताय? साऊलाक कळीस जाता आपूण करची सूख आनी म्हणटा ना बुता हांव तशें करिना आनी ताज्या मोगाच्या दाविदाक परत तो घरा हाडून येता. पूण आमी पळयता मोगाचे न्हू, परत ह्या दाविदाक परत दाविदा वयर साऊलाक मोसरान भरता आनी परत ताका जिवीशें मारूंक पळयता. आमी 20व्या अध्यायान पळयलें जाल्यार परत दावीद राय जावन तो ताळा दाविदाक साऊल जिवीशें मारूंक पळयता. आनी त्या वेळार जोनाथन म्हणटा दावीद तूं फळ ना जाल्यार म्हजो बापूय तुका जिवीशी मारता, म्हजो बापूय तुका जिवीशी मारता. 20व्या अध्यायांत आमी पळयता जोनाथनान दाविदाक म्हळें म्हजो बापूय तुका वायट करूंक सोदता जाल्यार आनी हांव तुका त्या विशीं खबर दिवन तुवें सुरक्षीत आसचे खातीर तुका धाडिना जायना जाल्यार सर्वेस्पर जोनाथनाक निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास्त लावन जशें सर्वेस्पर म्हज्या बापाय सवें आसलो तशें तो तुजेय सवें आसूं. हांव आनिकूय जिवंत आसां तर तुज्या सेवकाक तुजो विश्वासी मोग दाखय. हांव मोरान जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतावन तुजो विश्वासी मोग केदींच फाटीं काडिनाका. पळया मोगाचे न्हू, हो जोनाथन म्हणटा तूं म्हजो इश्ट, म्हजो बापूय तुका जिवीशी मारूंक आशयता आनी त्या देखून तूं हांगातून फळाफळ घे. हांव सर्वेस्पर देव जर तर तुका हांव राखना तर म्हाका निश्ठुरांतले निश्ठूर ते रितीर चलोवं दी. आज आमच्याच काळजाक आमी एक घडी सारजे मोगाचे न्हू, आमी कोणाचो बरो मोग करता म्हणटा त्या व्यक्तींक जर तर कोणी एकलो आमच्यात लागशिल्लो या आमच्यात मोगाचो मनीस अन्याय अनित करूंक वता आसतना ते अधिकारार साऊल अधिकारार राय जावन आसलो वो केवल एक पूत जावन आसलो. ह्या अधिकार आसल्या व्यक्तीक वचून तुवें करचें सोमानय म्हूण सांगून त्या इश्टाक कितलीं जाणां हांव आनी तूं राखूंक साध्य आसा म्हणलें सवाल. आमी जायतलें गोडशें उलयता, मोगान उलयता, जिवाक जीव म्हणल्या बरी उलयता, पूण अन्याय म्हज्या आनी तुज्या इश्टिणीक जाता आसतना कोण अधिकारार आसता त्या मुखार रावन करिनाका हें सोमानय म्हूण सांगताच. मात्र न्ही
आमच्या इश्टाक ताच्या दावल्यांतले राखोंक आमी खंयच्या तराचो मोग हांवें तुवें येदोळ पर्यंत केला गे म्हणलें हांवें तुवें बोगासय मोगाचें न्हू. थंयसर परत जोनाथन दाविदाक म्हणटा पळय हांव तूं हांगातून पळोवन वच, हांव म्हज्या बापाय कडेन उलयतां, परत उलयतां. जर तर ताका आणकी बोवान बदलू ना एक करया, तूं अल्या जाग्यार वच. थंयसर हांवें तुका बाण थंयसर लागीं बाण मारता, म्हज्या सेवकाक सांगता आल्या ह्या कुशीचो बाण तूं हांगा पडला थंयतून म्हाका हाडणे म्हूण सांगल्यार तुवें साबीत फाटीं येयत. जर तर ओ बाण वचून आनेका कुशीन पडला आनी थंयतून तूं फाटीं हाडणे म्हळ्यार तुजें जिवन डेंजरार आसा, तुवें पळोवन दावाचें म्हणटा. आनी अशें जोनाथन दुसऱ्या दीस आपल्या बापाय कडेन वेता आनी सांगता आळे ओ बापाय सावल विचारता खंय गेलो हो दावीद, कित्याक जेवणाच्या मेजार दिसना. जोनाथन म्हणटा ताका एक अर्जंट ताका वसा जेवण सांगलें ताच्या कुटुंबाच्यांक पळोवंक, देखून हांवें सोडलें. सावल रागान कडकडून अशें म्हणटा मोगाचें न्हू. सावल म्हणटा 30व्या वाक्यान 20व्या अध्यायांत सावल जोनाथाचेर एकदम तापलो आनी ताणें ताका म्हळें नश्टे आनी विद्रोही बायलेच्या पुता, तुज्या लजेक आनी तुज्या आवयच्या विणगेपणाच्या लजेक तूं जेस्सेच्या पुताचो पक्ष घेताय तें हांव नेणा म्हूण तूं चिंताय. जेस्सो पूत पृथ्वेर जियेसर जावं तुजें राज स्थापीत जावचें ना. देखून ताका आपोवंक धड आनी ताका मुजेशी हाड, कित्याक ताणें खरेंच मरोंक जाय. बापूय म्हणटा पुता कितें तुवें केलें, कसलो अन्याय तुवें केलोय. वो दावीद आसता म्हणसर तुका जावं दी, तुजें राज जावं दी हांगासर स्थापन जावंक साध्य ना. येदें व्हडलें इस्रायलाचें राज, इतलें भव्य स्थान, येदें व्हडलें राजमान स्थानमान, हें सगळें तूं सांडतलोय, ह्या थो गादयेर बसतलोय, तूं ना जातलोय. खंयचो मनीस जाल्यार कितें चिंतालो मोगाचें न्हू. वयनिंगी येदें व्हडलें राजवट, येदें व्हडलें अधिकार, इतले गोडे सावार, इतले आस्तवस्त, इतले मान मर्याद, इतले गौरव. हे देवा हांव मालगाडो पूत, म्हजो बापूय म्हाका हें पुरो दिवंक आशेता आनी हो दाविदाक राखल्यार म्हाका कितें सोडल्यार कितें. वचून दे म्हणटा आसलें हांव. आमचे बेगीन कितले फावटी आमच्या कशेर जागी सारकें मोगाचें न्हू. कितलेशे फावटी आमच्या इश्टांक आमकां बरेंपण जाता म्हणल्या खातीर आमी तांकां अपमान नालिसाय घालूं ना. आमच्या इश्टांक आमी कितले फावटी सोडून दिवंक ना. आमच्या इश्टांक आमच्या फायद्या खातीर कितले फावटी बली भेटोवना. आमच्या इश्टांक आमी कितले फावटी आमी तांच्या दोळ्यांत दुकां हाडोना, गुटान बाजयेडे बरेंत रावून आमचो फायदो आमी पळोवना. पूण हांगासर आसा एक खरो मोग जोनाथनाचो मोग. आनी तो जोनाथन म्हणटा तो येता परत त्या दाविदाच्या कुशीन वचून थंयसर तो तेच प्रमाणे बाण सोडता आनी बाण सोडून ताका राखोंक व्हरता मोगाचें न्हू. आनी थंयसर तो बाण हाडूंक सांगता आसतना दाविदाक कळटा म्हजें जिवन डेंजरार आसा म्हणून. आनी त्या दाळा तो साकोर पयस गेल्या उपरांत हो जोनाथन दाविदा कडेन येता आनी थंयसर तो म्हणटा सेवक तुजो वेतस फातराशी लागीं आसलो दावीद उठलो आनी ताणें धरणीर पडोवन 3 फावटी स्वाश्टांग नमस्कार केलो. ताणें एकामेकाक उमो दिलो आनी ते दोगी रडले. जोनाथनान दाविदाक म्हळें समाधानान वच, जशें आमी सर्वेस्पराच्या नांवान साफूत घेवन भास दिल्या तशें सर्वेस्पर म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे संतती आनी तुजे संतती मदें सदां काल साक्षी जावन आसूं. मोगाचें न्हू. हो जावन आसा खरो मोग. हो जावन आसा आपलेंच राज्य त्याग करचो, आपलेंच स्थानमान त्याग करचो, आपलेंच जीवन त्याग करचो. हो जावन आसा खरो मोग. देवान अभिषेक केल्ल्या त्या दाविदाक कांयच सूख करिनातल्या त्या दाविदाक रक्षण दिल्लो मोग. आपणाक स्थानमान बसयल्ल्या अन्याय अनेत करच्या आपल्या बापाय विरोध रावल्लो तो मोग, सताचो मोग. आपणाक बरें करूंक चिंतून आसच्या अनेकल्याक खोटें करन आपणाक बरेंपण असलें बरेंपण नाका म्हणलो तो वरतो मोग जोनाथनाचो मोग. आनी असल्या मोगाक सर्वेस्पर देव म्हणटा
मुझे लगी आणि तुझे लगी असल्या मोगाचो फळ आसा थंय मोगाचें न्हू असलो मोग असलें पवित्र म्हणजे फळ मोगाचें फळ मुजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय मुजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय खंयचो तो खोट्यापणाचो मोग खंयचो तो मोग बरो न्ही मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत आमी पळयता येस दाविदाक आम्मोन म्हणलो एकलो पूत आशिल्लो आम्मोन म्हणलो पूत आशिल्लो दाविदाक अनेक अब्सोलोम म्हळ्यार अनेक बैले थावन पूत आशिल्लो ह्या अब्सोलोमाचे भयण ताज्या भयण तें बारीक सुबीत चली जावन आशिल्ली आनी ताजें नांव जावन आशिल्लें थामार ह्या थामार स्त्रियेचेर ह्या चलयेचेर आम्मोन मोगार पडटा इतल्या मोगार पडटा की इतलो सुबीत चली आपणाक एक जावंक जाय तरी पूण आपणाक साध्य ना कित्याक हांव एक भयण म्हजें भयण आनी म्हाका हांवें तें म्हळें जाल्यार म्हाका कोणी दिनाय जाल्यार कितें करचें कशें ह्या स्त्रिये लागीं मोग करचो तो आशेता ह्या मोगाक आशेवन वरतो मोग करता मोगाचो न्हू पिडेन पडता वो आम्मोन पिडेन पडता आनी त्या दाडा आमी पळयता दुसऱ्या समूएलाच्या ग्रंथांत 13व्या वाक्यांत अशें वो 13वो अध्याय प्रारंभ जाता मोगाचो न्हू थोड्या काळा उपरांत अशें घडलें दाविदाच्या पुता अब्सोलोमाक एक भोव सुंदर भयण आशिल्ली दाविदाचो पूत आम्मोन तिच्या मोगार पडलो आम्मोन इतलो तळमळ्ळो की आपल्या भयणीक लागून तो पिडेस्त जालो कित्याक ती अंकवर आशिल्ली आनी आपणाच्यान तिका कांय करूंक जावचें ना म्हणून आम्मोनाक भोगुल्लें पिडेस्त समेत जालो कसलो वर्त आमी सांगचें ताचो मोग केलो सायबा इतलो मोग की बिरमोद पिडेस्त जालो पिडेस्त कित्याक जालो कामुकपणाच्या त्या आबलेशान तो पिडेस्त जालो मोगाच्यान ताजो खरो मोग न्ही बगार ताजे तेसलो स्वार्थ ताका त्या पिडेक घालो आनी संवसार कितें म्हणटा संवसारार आमी पळयलें जाल्यार ताका कसलो मोग सायबा ताज्या मोगान असलो मोग ताणें दाखयलो की बिरमो तो पिडेस्त जालो बिरमो तो पिसो जालो बिरमो तें पिशें जालें बिरमो तें वळवळ्ळें म्हणटा आमी कसल्या मोगा खातीर तीं वळवळटात मोगाचें न्हू पळयत पुस्तक म्हणटा वो आम्मोन बेजाऱ्यांत आसतना तो इश्ट सांगता तूं कित्याक इतले कश्टार आसाय आम्मोन सांगता म्हाका बेजाराय म्हळ्यार म्हज्या भयण थामाराचेर हांव मोगार पडलां पूण थामाराक म्हाका आपणूंक जातेच ना कशें करचें कालें करचें कळटेच ना त्या दाडा ताजो इश्ट म्हणटा आम्मोन तूं मंडोवन करनाका तुज्या बापाय कडेन सांग तूं सांग आतां कूडले हुशार नातल्या बरी ओगोस्सू न्ही दे त्या दाडा तुजो बापोय येता कितें पुता हुशार ना म्हणटा तूं सांग डॅडा म्हाका कांय हुशार ना वचून म्हज्या भयणीक थामाराक धाडन थाणें म्हाका एक म्हजी सेवा करूंक म्हजे बकरी बजोवंक म्हाका एक कांय म्हण एक बरें करूंक ताका उदक दिवंक ताका ताजे करना सांग म्हणटा आनी हें म्हाका बरें आलोचन चिंता आम्मोन पिडेस बरी खटल्यार न्हिदता आनी त्या दाडा दावीद वो पिडेन पडला म्हणून दावीद राय येता पुता कडेन विचारता पुता कित्या खातीर तूं न्हिदलाय म्हाका पिडा म्हाका कांयच करूंक जायना पूण म्हाका एक तुवें म्हाका सही करीत म्हज्या भयण आसा त्या थामाराक म्हजे लागीं धाड ताका म्हाका उदक पिवंक उदक म्हाका एक बकरी बसोवन दिवंक ताका एक सांग म्हणटा बापूय चिंता आपल्या धुवेक थामाराक सांगता वच पुता थंय वचून ताजी साखरी कर ताका उदक दी ताका बकरी बसोवन दी म्हणटा आनी बिरमो तो थामार थंयसर वेता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 8व्या वाक्यांत थामार आपल्या भावा आम्मोनाच्या घरा गेली आम्मोन थंय आड पडून आशिल्लो तिणें पीठ मोडलें आनी तेज्या दोळ्या मुखार बकऱ्यो करून त्यो बजल्यो उपरांत तिणें थोवो घेतलो आनी बकऱ्यो ताजे मुखार दवरल्यो पूण आम्मोन त्यो खावंक आयकलो ना ताणें म्हळें म्हजे सरशिल्ल्या सक्कडांक भायर धाड सक्कड ताजे सरशिल्ले भायर गेले आम्मोनान थामाराक म्हळें खाण भितरल्या कुडाक हाड आनी हांव तें तुज्या हातांतलें खातालो थामारान आपणें केल्ल्यो बकऱ्यो घेतल्यो आनी त्यो आपल्या भावा आम्मोनाक भितर कुडान व्हरून दिल्यो पूण तिणें त्यो ताका खावंक दिल्यो तेन्ना ताणें तिका धरून म्हळें ये म्हज्या भयणी म्हजे सांगाता न्हिदे तिणें ताका जाप दिली ना म्हज्या भावा म्हजेर बलात्कार करिनाका इस्रायलान अशें कितेंच करिनात असली खोटीकरणी करिनाका हांव म्हजी लज घेवन खंय वचूं आनी तूं इस्रायलान एक हलकट मनीस जातलोय देखून दया करून
राया लागीं उलय, म्हाका तुका दिवंक तो इन्कार करचो ना. पूण तो तिजें आयकना जालो. तो तिजे प्रास बळिश्ट आशिल्ल्यान ताणें तिजेर बलात्कार केलो आनी तिजे सवें तो न्हिदलो. ह्या उपरांत आमोनाक तिजे थंय व्हड द्वेश उपजालो. वो द्वेश ताका तिजे थंय आसलेल्या मोगा प्रास अदीक जालो. आमोनान तिका फरमायलें, उठ आनी सल हांगाची. पूण तिणें ताका जाप दिली, ना म्हज्या भावा, तूं म्हाका भायर घालून करताय तो अन्याय. तुवें म्हाका येदोळ केल्ल्या अन्याय प्रास उगड. पूण तो तुजें आयकलो ना. ताणें आपली सेवा करतल्या एका तरणाट्याक आपयलो आनी तिका आज्ञा दिली, हिका भायर घाल आनी तिजे फाटल्यान दाराची कीड घाल. मोगाचे न्हू, हो जावन आसा संवसाराचो मोग. संवसारा रास मनीस असल्या कामातपणाचो मोग म्हणटा आनी हांव मोग करता म्हणटा. हांव मोग करता, जिवाक जीव मोग करता म्हणटा. मोग कर, उपयोग कर, वस्तकाण उडयता. मनशाक मनीस मोग करता म्हणटा आनी विविध रितीर ताची सेवा आपणायता. सेवा आपणायलेंच ताका खाण उडयता. राजकीय क्षेत्रांत आमी पळयता, जायतले व्यक्ती आपल्या व्यक्तीक कोणाक जाय म्हूण तांकां आपयतात, जाय तितले ताका उपयोग करतात. अधिकाराक आयिल्ल्या कुडले त्या व्यक्तीक काण्ण उडयतात आनी तो अधिकारान अनुभव करता. आमी एका संस्थेंत पळयता, एक बरे व्यक्तीक जाय तितले ताजे ना काम करयता, पूण ते व्यक्ती चिके प्रायज जाली या तिका कश्ट येयले, त्या व्यक्तीक काण्ण उडयलें आनी एका व्यक्ती थंय आमी जेयले. हो आमचो सदांचो मोग. मोगाचे न्हू, म्हजो आनी तुजो मोग ह्या समाजीन ह्या संवसारान आमी जियोचो मोग असलो मोग जावन आसा. म्हज्या लक्षिल्लें आशिल्ल्यांक कितलें पुरा प्रयोजन जोडूंक साध्या तितलें पुरा आमी प्रयोजन जोडटा. आफ्टर तें प्रयोजन जोडल्या उपरांत त्या मनशाक काण मुल्याक घालता. हो जावन आसा ह्या संवसारान आपूण सोदो मोग. आनी हो मोग हांव आनी तूं ह्या संवसारान पळोवन आसा. असलें मोग पवित्रत्वाचें फळ न्ही. मोगाचें न्हू, असलो मोग पवित्रत्वाचें फळ न्ही. पवित्रत्वाचो फळ जावन आसा एक अपठ्ठ मोग, एक निर्विवाद, एक बरो मोग. काळजाक काळीज दिवचो आसलो, रक्षण दिवचो, देवाची न्हीद वदक दिवचो, देवाचो मोग दिवचो, एक आपुरबायचो मोग. आनी असल्या मोगाक पवित्रत्व उलो दिता. म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू. असलो मोग म्हज्या आनी तुज्या काळजान बरोवंक जाय. न्ही वो कपट मोग, न्ही वो स्वार्थचो मोग, न्ही वो अन्याय अनित करचो मोग. बगार जिवाक जीव दिवचो मोग, मोगाक मोग दिवचो मोग. कोणाक कांयच करूंक ना तरी असा एक व्यक्ती आसल्या वेळार ताका दिवचो मोग. असलो मोगाचें फळ, पवित्रत्वाचें फळ म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय. मोगाचें न्हू. आनी हो जावन आसा खरो मोग. ह्या मोगा विशयींत हांवें जायतलें तुमकां सांगत जाय म्हणून ना, तुमी जायतलें आयकलां. आनी ह्या खातीर मोगाचें न्हू, असलो पवित्रत्वाचें फळ म्हजे थंय आनी तुजे थंय येवंक आशी. ह्या मोगाचें न्हू. तें फळ, त्या फळा वरवीं म्हज्या जिबेंत हांव सोडची खरी मोगाची उतरां. न्ही वंचनेची, न्ही स्वार्थाची, न्ही म्हज्यात फायद्याक बगार खरो मोग करचें फळ म्हाका सरस्परा दी म्हूण आमी मागया. दुसरें फळ आमी जाणा मोगाचें न्हू, संतोश. मुस्तबुटी आमकां संतोश म्हणल्यार कुडलें हॅपिनेस. या कितें आमी संवसारीक आमी संतोश सोडता मोगाचें न्हू. तिंच्या म्हज्या बोल्सान बरे पयशे भरले, म्हाका भारी संतोश. म्हज्या जिवितांत जर तर म्हाका एक हांवें आशिल्लें मेळ्ळें, म्हाका संतोश. आमी संवसाराचो संतोश दुसरोच मोगाचें न्हू. पवित्रत्वाचें फळ संतोश दुसरोच. आमी मुस्तबुटीन चिंता संतोश पवित्रत्वाचें फळ, त्या दुकान आमी गम्मात रावचे, संतोशान जियेचे. आनी पवित्रत्वाचें फळ म्हूण जायत्या जाणांनी जायत्या फावटी इंटरप्रिटेशन केलां. मोगाचें न्हू. खरो संतोश मोगाचें न्हू, तो खंयच्याय हुद्द्यान ना, खंयच्याय पयशांनी ना, खंयचेय आमचें तें आशिल्ल्या वरवीं ना. मोगाचें न्हू. बगार देवाक समजोवन घेवन देव म्हजे थंय आसा म्हणल्यार तो संतोष आठापून आसा. म्हजे कडेन 100 करोड रुपया आसचे म्हणच्यान संतोष ना. म्हजे कडेन व्हडली पदवी आसा म्हणच्यान संतोष ना. म्हजे कडेन जायतलो लोक म्हज्या फाटल्यान आसा म्हणल्यान संतोष ना. म्हजे कडेन बरी भलायकी आसा म्हणली संतोष न्ही. बगार संतोष जावन आसा मोगाचें न्हू. पवित्रत्वाचें फळ जावन आसा हांव देवाक जाणा, देव म्हजे सांगात आसा, देव म्हाका चलोवन व्हरता,
थंयच संतोष मोगाचे न्हू. पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे म्हाका समजून येता न्ही त्या प्रमाणे हांव चलता म्हणल्याक तो जावन आसा संतोष. लौकिक संतोष मोगाचे न्हू आज आमाल पियोवण्याद्वारे, मादक द्रव्याद्वारे, लैंगिक क्रियेद्वारे आणि इतर संगतीद्वारे, अधिकार दुरुपयोगाद्वारे, भ्रष्टाचाराद्वारे मनीस आचरण करता. संतोष गंमत खाऊन मनीस संतोष म्हणटा, पूण असलो खरो संतोष न्ही मोगाचे न्हू. ओ पुरा आमच्या कुडीच्या विश्व्यांक जावचो संतोष तो पवित्रत्वाचें फळ संतोष न्ही. पवित्रत्वाचें फळ संतोष न्ही. कश्टांत आसल्यार आमी खरो संतोष सोडटा तर तो जावन आसा पवित्रत्वाचें फळ संतोष. सुखांत आसतना संतोष भोगचें सैमीक, सुखांत आसतना संतोष भोगचें सैमीक. तरी पूण कश्टांत आसा जाल्यार आमी संतोष भोगता जाल्यार ताका म्हणटात पवित्रत्वाचें फळ संतोष. आनी असल्या फळाचो म्हाका आनी तुका गरज आसा. कित्याक दिसपट्ट्या जिवितांत हांव आनी तूं सबार कश्टा संकश्टांक आमी वळोवंक जाता मोगाचें न्हू. आनी त्या दाळा जर तर म्हजें थंय पवित्रत्वाचें फळ संतोष आसा जाल्यार खंयच्या कश्टांत आसतना हांव भितरल्या भितर संतोशान आसता. आनी असलें फळ दिवंक आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत याकोबाच्या 1 अध्यायान 2 वाक्य म्हणटा, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. वय मोगाचे न्हू. खरो संतोष जावन आसा आमच्या कश्टांती देव आमच्या संगाता आसा म्हणून वळखून घेवंक शकतलो. आमी मोग करच्या खातीर, आमी आमच्याच लोकां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर आमी जायतले कश्ट आमी सोंसता मोगाचे न्हू. कितली आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कितले कश्ट सोडल्यार संतोशान कश्ट सोशिनात. आमी पोर एका अशें उलयता आसतना सांगलें, हांगासर तुमी पुरा वावर करनासात. कोणा खातीर वावर करनासात? खुशयेन तुमी वावर करनासात. कोणा खातीर? सकाळीं तो हांव राती पर्यंत कश्ट जातात. कित्याक? म्हज्या भुरग्याक संतोशान दवरचें म्हणल्यार खुशयेन, म्हज्या भुरग्याक बरें खावचें म्हणल्यार खुशयेन. जर तर एका लौकीक भुरग्यां खातीर तूं सकाळीं जावन सांजेर कश्ट सोंसताय जाल्यार सर्वेस्परा देवाच्या राजा खातीर ह्या संवसारांत कश्ट भोगतना कित्याक तर तुज्या दोळ्यांक दुकान देंवतात मोगाचें न्हू. सर्गीचें रास सोंसचें त्या संतोष सोंसची जाल्यार तुवें कश्ट भोगतना कित्याक तरी तुवें दुकां जाय. बगार जर तर तुजें तरी पवित्रत्वाचें फळ आसा संतोशान तूं तें करसूंक शकताय. कश्टांत आमी संतोष देखता. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 16 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सस्नाचें सूख. आनी हें जावन आसा आमची पातयणी. खंयच्याय कश्टा वेळार सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका जिविताच्या वाटेन व्हरून आसा. म्हाका आनी तुका आनंदाच्या सस्नाक आनंदाक व्हरून आसा म्हणलो. तो संतोष म्हाका भोगात जाल्यार तो जावन आसा पवित्रत्वाचें फळ मोगाचें न्हू. तें जावन आसा पवित्रत्वाचें फळ न्ही. आमकां सगळें बरें आसतना संतोष भोगच्याक संतोष म्हणनात. बगार कश्टाक त्या वेळार जर तर तूं संतोशान जिवंक शकताय जाल्यार तुजें तें पवित्रत्वाचें फळ संतोष तुजें तें आसा मोगाचें न्हू. खरो आमी म्हणटा मनीस मरता आसतना आमचे लागशिल्लें मरता आसतना आमकां मस्त दूख जाता. तरी पूण पवित्र पुस्तकाचें संतोष आमचें तें आसतना आमी कितें चिंता? पुनर्जिवनपण आसा. व्यक्ती सर्वेस्पर देव सर्गाराजांत आसा. असले संतोष आमचें तें आसता भितर आसतना सर्वेस्ताळ आमकां मस्त दूख भोगना मोगाचें न्हू. नाजाल्यार कितें जाता? सगळें कांगाल जावन आमी पडटा. सर्वेस्पराचें उतर असो देवासपणाचो म्हजें तें आनी पवित्रत्वाचो संतोष तुजें तें आनी तुजें तें ध्यान आशिल्ल्या वेळार आमी खंयच्याय सन्निवेशनार कांगाल जायना. खरो संतोष जावन आसा मोगाचें न्हू. आमकां सत कळीत आसा. सर्वेस्परान देव म्हाका आनी तुका सत कळीत केला. कितलेच 1000 करोड लोकांक आज सता विशयन कळीत आसना, पूण म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान सत कळीत केला. सताची वाट कळीत केला. सर्गराजाचें पयण खंयसर म्हूण कळीत केला. त्या देखून हांवें तुवें संतोष पावोंक जाय मोगाचें न्हू. आमी संतोशान कित्या खातीर आसा जें मोगाचें न्हू. खंयच्याक प्रामुख्यते दिता म्हूण आमकां कळोवन दिता. केदाळ आमी संतोशान आसा, केदाळ आमी दुकान आसा. म्हणजे एक ओपार जेजू एक स्पश्ट तरान सांगता. जेजू म्हणटा सा मातेवाच्या 13 अध्यायान 44 वाक्यान अशें म्हणटा, सर्गीचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत
संतोषान वचून कितें म्हणटा संतोषान वचून तो आपल्या आस्पदेक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. अर्थ कितें सर्गींचे राजाक तूं महत्व दिता आसतना सर्गींच्या राजा खातीर हे कितले कश्ट आसतना तुका बेजारच भोगना. जशें लौकीक तरान मोगाचें न्हू आमकां कुशेच्या एका जावंक पुरो दादल्या खातीर एका स्त्रिये खातीर एका भुरग्या खातीर एका आवय बापाय खातीर आमी कितले कश्ट जाल्यार सोंसता. कित्याक थंयसर मागीर मेळच्या संतोशाक आमी खुशेन ते संपादन केल्ले वयले पयशे वर त्या बायले लागीं या त्या दादल्या लागीं त्या भुरग्या लागीं त्या आवय लागीं बापाय लागीं वेता आसतना त्या आवय बापायचे दोळे फुलतात, त्या भुरग्यांचे दोळे फुलतात, त्या बायलेचे गोवाचे फुलतात. ते पळयता आसतना सगळीं आमकां 10-12 वरां काम करचें कितले कश्टी आमी सोंसता, कितले कश्टी अकमान नालिसाय पुरा सोंसता. कित्याक सोंसता थंयसर मागीर मेळच्या त्या एका आवयचें तोंड पळोवन बापायचें तोंड पळोवन भावाचें तोंड पळोवन भुरग्यांचें तोंड पळोवन आमकां संतोश थोड्या घडये मेळच्या खातीर कितलीं वर्सां जाल्यार आमी काडटा, कितले घंटे जाल्यार आमी कश्टून आमी गळटा मोगाचें न्हू. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या सर्गीय राजाचें तुका मोल कळ्ळें जाल्यार तुजें सगळें इकतलोय, सगळें तुजें सोडटलोय आनी त्या दिरव्या फाटल्यान वेतलोय. सर्गीचो संतोश तुका सुरल्या पुरा संगतेचे की चड संतोश दिवंक पावतलो. आनी हो संतोश जावन आसा मोगाचो न्हू हांवें तुवें सोडूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत एक उदाहरण आसा कोरो संतोश कितें म्हणून. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जुवांच्या 3ऱ्या पत्रांत 1ल्या अध्यायान 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यांत अशें बरयतात तूं सात्वीकपणी जियेताय म्हूण हांगा आयलेल्या थोड्या भावांनी सांगिल्ल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आनी तितलो न्ही. निजाकी सताच्या वाटेन सदांच तूं विश्वासी जावन समकालाय. म्हजीं भुरगीं सता प्रमाणे जियेतात म्हणली खबर आयकतना म्हाका जाता त्या संतोश अप्रास वर्तो संतोष दुसरो ना. पळय मोगाचें न्हू ह्या जुवांक संतोष खंयच्यान आसलो. थंयसर थाळ जे शिकयली भयंकर ग्रेस्त जाल्यांत व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार पावल्यात बरें बरें तांकां मेळ्ळां म्हणल्यार न्ही. ह्या जुवांक संतोष पावलो आपणाची फाटलां हांवें शिकयल्ले व्यक्ती सथानितीन जियेतात, सात्वीकपणे जियेतात, वांजेलाच्या उतरावर म्हणे जियेतात म्हणल्यात ताजो संतोश आटापून आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून खरो संतोष जावन आसा देवाचें उतार आयकून देवाच्या उतरावर म्हणे जियोवच्यान त्या वेळार तुमच्या संतोष जावन आसा तो खरो संतोष. वायट संतोष या बरो संतोष खंयचो न्ही मोगाचें न्हू, या सारको संतोष खंयचो न्ही. पवित्र पुस्तक हांगासर उदाहरण दिता. जेजू म्हणटा 6 मत्तेवाच्या 13व्या अध्यायान 20व्या आनी 21व्या वाक्यांत म्हणटा खडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करियेत पूण ताजें तें पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता उतरा बसत कस तकदेनी उठा जाल्यार तो घडयेन सांडटा. कितें म्हणटा मोगाचें न्हू खडपी सुवातेर पडलें बी उतार आयकल्ल्या बरें संतोशान घेता. आमी थोडे वटी संतोशान घेता मस्त संतोश जाता. बारीक खुशी जाली पवित्र पुस्तकाचें उतार आयकल्यार खुशी जाता. इल्ली कश्ट इल्ली दगदोणी बगल्यार आमी थंय तावन पयस येता. सरस्पर म्हणटा असलो संतोष निष्प्रयोजक संतोष. खरो संतोष जावन आसा कश्टां संकश्टा वेळार तूं जर संतोशान जिवंक शकताय तो जावन आसा खरो संतोष मोगाचो न्हू. आनी हें म्हज्या आनी तुज्या रक्तमांसाच्या कुडीन असाध्य तरी पूण पवित्रत्वाचें फळ संतोशाचें तें फळ पवित्रत्वाचें फळ म्हजें तें आनी तुजें तें आयिल्ल्या वेळार खंयच्या कश्ट संकश्टांनी हांवान तूं सुखान जिवंक शकता मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीर असल्या फळाक हांवें तुवें मागोवंक जाय. असलें फळ म्हाका तुका आयिल्ल्या वेळार आमी संतोष भोगतले आमची जिणी खरो संतोशान भरतली. त्या देखून आमकां हर एका सन्निवेशांत गरजेंत आमकां संतोशान जिवोवच्या खातीर कोलोसोकारांक बरयल्या पत्रांत 1ल्या अध्यायान 24वें वाक्य थंयसर बरोवन घाला मोगाचें न्हू. तुमचे बसत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. सांत पावल म्हणटा तुमचे बसत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. मोगाचें न्हू हें जावन आसा पवित्रत्वाचें फळ संतोष. कश्टां अनवरां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तेंचे सास. जुवांच्या 17व्या अध्यायान स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा बापा ह्या शिसां खातीर मागता
आणि जे उतार ऐकताले बस सदैव मागता संवसारान कश्ट आसतलेच ह्या व्यक्तींक ह्या म्हज्या सिसांक म्हजे उतार ऐकताले संवसारांत खाड म्हूण मागिना पूण ह्या संवसारांत तांकां कश्ट आसता आसतना तांकां राखून व्हरून मागता. मोगाचे न्हू कश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचें सास. आतांची परिस्थिती आमी पळया मोगाचे न्हू. आमच्या बोवारी आसची परिस्थिती माध्यम आनी कितें येता पळया मोगाचे न्हू. आमच्या शेजार आमच्या समाजीन कितें जाता पळया मोगाचे न्हू. मुखले दीस म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक कश्टांचे जावन आसात. उडास दवरा मोगाचे न्हू. आमचें भायलें पिशेंपण ह्या कितें आमी लौकीकपण आसा मोगाचें न्हू तें सोडया. मुखले दीस आमकां हर एकल्यांकी कश्टांचे आसात. हर एकल्यांकी कश्टाचे आसात. त्या देखून आमी सरस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. पवित्रत्वाचें फळ तें जावन आसा संतोशाचें फळ. आनी हें फळ आमकां सरस्परान देवान दिल्ल्या वेळार आमच्या बोवारीं कितलीय कश्ट आसल्यार आमकां ते कश्ट सोसूंक आमकां साध्य जाता. कित्याक आमचे भितर आमकां संतोश आसा. एक खरो मोगाचे विशीं नियाळ केलो, एक पवित्रत्वाचें फळ संतोशा विशीं नियाळ केलो. ह्या दोनी फळां पासत आतां आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या दोन फळां खातीर आनी मुखल्या ह्या वेळार आमी सरस्परा देवा लागीं मागया. आमीन. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र रक्तान आमकां पवित्र कर. पवित्रत्म्या तुज्या फळांनी आमकां नेटय. तुजी फळां स्विकार करूंक आसची अडकळ आमचे थावन धुवन काड सम्या. खरो मोग कितें तें जाणा जावंक आमची आत्मीक जाणवाई उगडापी कर सम्या. खऱ्या काळजान एका निजा देवाचो मोग करूंक आसची अडकळ आमचे थावन मोडन घाल सम्या. लौकीक मोगाकच आमी खरो मोग म्हणून चिंतून तुज्या मोगाक महत्व दिनातल्या खातीर आमकां बोगसाण लाभय सम्या. तुज्या मोगा सारको सम्या आमी त्रिएक देवाचो मोग करूंक आमचे थंय परिवर्तन हाड सम्या. त्या मोगाची गुंडाई आमकां कळीत कर सम्या. तुजो मोग तुजेंच जीवन बली जावन मनशा कुळाक अर्पिल्लो मोग जावन आसा. तो मोग आमी सबार पावटी अनुभव करूंक सोकोंक ना सम्या. त्या मोगाची गुंडाई आनी रुंदाई कितली ती आमी जाणा जावंक सलवाल्या सम्या. त्या मोगांत आसचें परिशुद्धपण खंयचोच स्वार्थ नातलो मोग तो आमी वळखूंक असफल जाल्या सम्या. त्या मोगांत आसचें पवित्रपण वळखूंक आमी असफल जाल्या सम्या. तुज्या त्या मोगांतले देख घेवंक आमी सलवाल्या सम्या. तुवें बापाचो मोग केलो इतलो की ताच्या हर एका उतराक तूं कल जालोय. हर एक तुजें मेट काडटना बापा लागीं आत्मीक संबंद दवरून मागणें करन तुवें तुजें मिसांव मंदर सिलय. ह्या विशयांती आमी सलवाल्या सम्या. आमच्या जिविताचें मेट काडटा आसतना तुजे लागीं मागणें करन तुज्या ताळ्याक कान दिवन त्या प्रमाणे मेट काडूंक आमी सलवाल्या सम्या. त्या वरवीं साबार पावटी
कश्टांक वळख जालें हांव सोम्या. Have mercy, Jesus. तुजो मोग म्हाका सारकी वाट दाखयता आनी त्या मोगांत हांव सुरक्षीत आसा म्हणलें जाणा आसल्यार त्या मोगा पासत हांवें कितेंच करूंक ना सोम्या. म्हज्या जिवांत म्हज्या जिवितांत हांवें तुज्या मोगा पासत हांवें कितेंच केल्लें ना सोम्या. तुज्या सेवे खातीर म्हजो वेळ करसूंक हांव पाटी मुखार पळयलां सोम्या. तुजे लागीं मागणें करन आत्मीक संबंद वाडोवच्यान ती हांव असफल जालें सोम्या. तुज्या मोगा खातीर हांव आशेवन रावोंक ना सोम्या. ह्या खातीर आमकां बोगसाण येला पळय सोम्या. तुज्या मोगात संपूर्ण संरक्षण आसा म्हणलें हांव जाणां तरी तुजे सुरक्षा कावाच्या भितर जियेवच्यांत हांव सलवालें सोम्या. ह्या खातीर आमकां बोगसाण येला पळय सोम्या. सोम्या आमकां बक्षी. Have mercy, Lord Jesus. तुजो मोग तुवें आमकां लाभयल्ल्या बरी आमी काळजांतावन तुजो मोग करूंक We love you, Lord. पयलो मोग त्रिएक देवाचो करूंक हर एका लौकीक व्यक्तींतावन कुशलायेतावन लौकीक संगतींतावन पयस रावन पयले स्थानमान गौरव तुका दिवंक करपा लाभय सोम्या. Amen, Jesus. हर एकांत आमी सलवाल्ले व्यक्ती सोम्या. हर एक अडकळी मोडन तो सर्गीचो मोग आपणावंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपेन बर म्हण मागता सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. Bless Jesus. Bless. हर एकल्याक आशिर्वादीत कर सोम्या. Bless us, Lord Jesus. सोम्या आमकां आशिर्वादीत कर Bless us, Jesus. आनी तुजो मोग करूंक सोम्या. देवा बापाचो मोग करूंक पवित्रत्म्याचो सांगात आशेवंक आमकां करपा लाभय सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. Bless, Lord Jesus. आशिर्वादीत कर सोम्या. Bless Jesus. Bless the काळजांत परिवर्तन हाड सोम्या. हर एकल्याचे काळीस तुज्या मोगान भरलेल्या काळीस जावन परिवर्तीत कर सोम्या. त्या मोग काळजांत तुज्या मोगाचे बीं ओंपून ते रुता कर सोम्या. ह्या काळजांत तुजें हजरपण अनुभव करूंक करपा लाभय सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. हर एक अडकळी मोडन घाल सोम्या. तुज्या मोगा विरोध केल्ले हांवें म्हजें आवी देईपण मोडन घाल सोम्या. तुज्या मोगाक नेगारन हांवें केल्लें Jesus. हर एक पाताक धुवन काड सोम्या. ह्या घडये Yes, Father, surrender, Lord Jesus. तुज्या मोगार तुवें म्हज्या खातीर जीव अर्पून म्हाका सासनीक जिविताक पाटी हाडिल्ल्या Thank त्या you. मोगाक वळखून घेवंक Thank you, Jesus. म्हजे आत्मीक कान आनी दोळे उगड सोम्या. Yes, Father. म्हजें काळीस उक्तें कर सोम्या. Open my heart, Lord. तुज्या मोगान बर सोम्या. Amen. आशिर्वादीत कर सोम्या. Bless. महा सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू है महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार चिड़े चंका हृदय के तार चिड़े जंका तेरी आराधना है मधुर की. तेरी आराधना है मधुर की. जीवन
से मेरी तो महिमा पाए, ये की कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसाव. आमचो सुमी आमचे मुखार आसा. जैतो वेळ सुमयाक आराधन करन, सुमयाक नामांकन, सुमया संगी आमी करशिल्लो. आमचो सुमी हर एकल्याक बरें केल्लो, बरें करीत गेल्लो. तसो सुमी आमचे मुखार आमचे संगी ह्या घडये आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मुकलो थोडो वेळ ह्या सुमयाक आमी आराधन करया. ह्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. ह्या सुमया संगी करसूंक आमी प्रयत्न करया. आयचे दिसाचो वांचेल आमी आयकलो. मिसाक आमी गेल्ल्या जेजूची कुटुंबाची जेजूक वोण व्हरूंक आयली. आयचो पवित्र पुस्तकाचे ते वाचप आमकां सांगता कित्या खातीर जेजूक वोण व्हरूंक आयली. आनी थंयसर पवित्र पुस्तकांतली आमी उतरां आयकलीं. कुटुंबाच्या निमणे ताची तकली पिरवाल्या. आनी थंयसर आसलेल्या साधू सेवांनी वा फारिसेवांनी इतर मुखेल्यांनी म्हळें ताका देवसार लागला. देवसाराच्या मुखेल्यांनी तो देवसार धांवडयता. तो बेहेलजेबल देवसाराचो मुखेली, ताच्या नांवान हें बरें करता. तो देवसारांक धांवडयता. ह्या लोकांक ताच्या कुटुंबाच्यांक जेजू कितें करता तें तांकां समजोवना. कशें आमी पळयता आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या मोगाचें कोणी इल्लेशें पियोवन खंयी मार्गार रावन वा दुसऱ्या कडेन उलयल्यार आमी वोन्नान येता. पुरो तुजें घरा ये, आमी थंय रावंक सोदना. कित्याक नालिसाई जाता, पाड जाता, नांव पाड जाता कुटुंबाचें. तें एक चिंताप आमचें थंय आसता. आनी त्या मनशाक, आमच्या कुटुंबाच्याक आमी वोन्न हाडटा. हांगासरी जेजूची एका लेखान परिस्थिती तीच. जेजू बरें करीत वेतलो, देवाचें योजन जारी करतलो, पूण ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी ताच्या मोगाच्यांक कोणायक समजोना. आनी त्या देखून ताचेर बिरूद मांडले. ताची तकली पिरवाल्या. ताका देवसार लागला. देवसाराच्या मुखेल्याच्या बोळान हें सगळें करता म्हणलें आपप्रचार ताचेर मारलो. आमी पवित्र पुस्तकान आनी एक कडेन पळयता. सुकागार पातक्या सांगाता जेजू जियेलो, तांच्या सांगाता वावर केलो, पातक्यांच्या घरा गेलो, सुकागाराच्या घरा गेलो, तांच्या सांगाता खालें जेवलो. आनी ताका आनी एक नांव दिलें, पोटारी, पिवंडो. पातक्या सांगाता आसा अशें जायतीं नांवांनी ताका आपयलें. आपप्रचार केलो, जायत्या नांवांनी ताका ओलायलें. पूण मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमच्या मुखार आसो जेजू तो कितें करता, कित्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, आपणाचें मिसांव कितें हें स्पश्ट तो जाणा आसलो. आनी त्या देखून ताणें कोणाय कितेंय उलयतना ताची तकली पाड करून घेवना. बगार आपणाचें मिसांव कितें, आपूण कित्या खातीर आयला, आनी तेंच करून तो मुखार गेलो. जेजूचें मिसांव कितें, जुवांचो वांचेल अध्याय 3 वाक्य 16 परतून आनी परतून आमी आयकोचें कितें म्हणटा. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो. संवसाराची जर्ती करूंक न्हय, संवसाराची नीत करूंक न्हय. बगार ताचे मारिपात हर एकल्याक सोडवून लाभच्या खातीर, हर एकल्याक बाचावी लाभच्या खातीर, हर एकल्याक जिवीत लाभच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, तेंच ताची शिकोवन जावन आसली.
लोक आरी येतलो आयकोंक कितेंगी नवें सांग कितेंगी बरें पावन आचें हांव लाभता म्हणलें लोकांक समजाल्लें आनी तारीकून लोक ह्या जेजूच्या फाटल्यान हारीन येतलो आनी तारीकून जेजू कितें म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक इल्लेशें न्ही अर्दें कुरें न्ही बगार हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान हें जिवीत दिवंक आयलां म्हणलें जेजू स्पश्ट करता आनी परतून तो म्हणटा बापान कोणाक पळय म्हज्या हातीन दिल्यांत बापान दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायलें हर एकली म्हाका मोगाची हर एकली म्हाका मोलादीक हर एकली म्हजी म्हणलें जेजू तें वळखून घेता आनी हर एकल्याक तो पावता हर एकल्याच्या गरजांक तो पावलो हर एकल्याक ताणें वळखून घेतलें आनी हर एकली आपणाक मोलादीक म्हणलें जेजूक हें स्पश्ट समजाल्लें आनी त्या देखून सगळ्यांनी तें बरें करचें तें मिसांव तो करीस मोगाच्या भावानो भयणीनो तो गेलो वांजेलांत आमी आयकत हांव माथेवाचो वांजेल अध्याय 11 जुवावन जेजू लागीं ताचे सिसांक धाडलें आनी ते आयले आनी म्हणाले आमकां जुवावन धाडलां आमच्या मेस्त्रीन धाडलां तुजे लागीं विचारूंक धाडलां आनी आमी त्या देखून आयलां जुवांचो माथेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 2 तावन आमी वाचता ते येवन म्हणाले येवंसो आसा तूं तुंसो वा आनी एकल्याची वाट पळय जाय येवंक आसो तो मेसिया कित्याक म्हळ्यार आदी म्हाका प्रवाद केल्लें उगडापान केल्लें मेसिया येतलो सगळ्यांक बचाव करतलो सगळ्यांक जिवीत दितलो आनी त्या देखून जुवावन दोगांक धाडलें येवंक आसो तुंसो गी वा आनी एकल्याची आमी वाट पळोवन घेयची पूण जेजून तांकां जाप दिली पूण कितें जाप दिली हांवूच तो आनी एकल्याची वाट पळोवचें नाका आनी एकल्या राखचें नाका हांवूच म्हळें गी बगार जेजून इतलेंत म्हळें पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा कुर्डे पळयतात तोंटे चलतात कोडकार नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी काबार परगट जाता म्हजे विशयांत जाचो भावार्थ दंडाळना तो बागी म्हणालो जेजू तुमी कितें पळयतात कितें तुमी आयकतात तितलें वचोन सांगल्यार पुरो ताका समजातलें हांव कोण येवंक आसो तो हांवूच की आनी एकल्याची वाट पळयचें आनी निमाणे जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ दंडळना जावं कोणाचो पळय भावार्थ दंडळना तो बागी जावन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो इतलें उतरां आमी आयकतना नियाळ करतना ह्या सुमयाची बोळ ह्या सुमयाची सकत कितें आमकां समजता तर वो कोणा खातीर आयिल्लो ताजें मिसांव कितें आमकां स्पश्ट समजता आनी वो जेजू आमचे संगी हर एक दीस हर एक घडये आमच्या बगलेक आसा आनी आज तसो जेजू त्या सिसांक जुवांक सांगूंक धाडलो आज तसो जेजू आमकांय सांगता तुम कोण आसो पळय भावार्थ दंडळना तो बागी कोण आसो पळय भावार्थ दंडळना तो बागी कोण पळय ह्या सोमयाचेर अखंड पातयेनी विश्वास दवरता तो बागी कोण पळय ह्या सोमयाक तांचे जिवीत असो सोमी आनी धनी म्हूण घेतात ती बागी कोण पळय तांचे जिवीत सगळें ह्या सोमयाक समर्पण करतात आनी ताच्या कुशे प्रमाणे जियेतात ती बागी त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी हांगासर पातयेनीन भावार्थान आयल्या आमचो भावार्थ दंडोळचो नाका तर ह्या सोमयाचेर अखंड पातयेनी विश्वास आमी दवरया आमचो सोमी आमचो धनी आमचे मुखार आसा ताचे बगार म्हाका आनी तुका जिवीत ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एक घडी हर एक दीस आमचें जिवीत चलोवन वचो तसो आमचे मुखार आसा तर आमच्या काळजांत हांव त्या सोमयाचेर आमचे पातयेनी भावार्थ आमी उसारया आमचो भावार्थ दंडोळचो नाका ह्या संवसाराक येवंक आसलो ह्या संवसाराक बरें करूंक आसलो आनी ह्या संवसाराक जिवीत दिल्लो वचो सोमी आज आमकांय जिवीत दिवंक शकता तसलो आमची बाचावी करूंक शकता तसलो वचो सोमी जेजू क्रिस्त म्हणलें आमी भावार्थान स्विकार करया मानून घेवया आनी तोमासान म्हणलें 3 उतरां
आमच्या काळजांतान आमी म्हणया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हणून ताका आमी उलो मारया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हणून आमच्या काळजांतान आमी त्या सोमियाक उलो मारया आनी आमचो बाबार्थ त्या सोमिया थंय थीर करया. आमी घट करया. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक घडी भर सगळें आमी दिबी घालया. तुमची जबाब म्हज्या सोमिया म्हज्या देवांक. जेजू म्हज्या मोगा, सोम्या मुझा देवा, जेजू म्हज्या सोडवंदरा, मुझा सोम्या मुझा देवा, जेजू म्हज्या रचणारा आनी पोसणारा, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हजे खातीर मनशा सैब घेतलेल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हजे खातीर नालिसाई भोगलेल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हजे खातीर वायट सोसुल्ल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हज्या सोडवणे खातीर ह्या संवसाराक आयलेल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हज्या मोगा खातीर कुर्साक वेंग मारल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हज्या मोगा खातीर जिवंत उठल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा, जेजू म्हजे खातीर संवसाराच्या आखेर पर्यंत आमचे संगी आसा म्हणून म्हणलेल्या, मुझा सोम्या आणि मुझा देवा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या काळजांतावन आमची वैयक्तीक उतरां मौनपणान सोम्या थंय आमी उबारया. तुमी कितें आपोवंक उले तुमचे कुडसोंक तुमच्या काळजांत आशेतात तें म्हणा. काही शिकप जायचें म्हणना, पूण आमच्या काळजांतावन ह्या म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्ल्या तावन सोम्याक आमी उलो मारया आनी आमी म्हणया जबाब जावन तेंच म्हज्या काळजा भितर म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हूण आमी ताका म्हणया. आमी वळखून घेवया, वस्सो म्हजो सोमी, वस्सो म्हजो देव, हाचे बागार म्हाका जिवीत ना म्हणे सत आमी वळखून घेवया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सर्व आमी उबे रावया. त्या सुमयाक आराधन करन, त्या सुमयाक स्तुती करन आमच्या बाबा संगी गीत गावया आनी त्या सुमयाक म्हज्या सुमयाक म्हज्या देवाक आमच्या काळजांतावन आमी संतोषान आमचो तो देव म्हणलें भावार्थान वळखून त्या सुमयाक नामान करया, त्या सुमयाक आमी आराधन करया. सर्व आमच्या थाळयो पेटोवन सोमयाक आमची काळजां मना संपूर्ण तरान त्या सोमयात आमी उबारया. काळजां मनांत थावन आमची स्तुती, आमचे आराधन आमच्या नामान सोमयाक आमी दिवया. ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ತೋಳನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगाच्यानो सुमयाचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावन आमी गावया गीत या देवाडा सक्रमेंतांक सर्व आमी दिबी घालया Itia voda sakramenta sestang naman koruya purvila rupa botla novio riti adaya Salvon vecha uskat visvya Bhavata cimbol tivya Zase bapa Tase puta Ullasani stutiza Padvi mahima sasna sasna Eka stalyan harsita Tuka dokaicha spirita Sama-samina Bhakta Amen. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफल सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.